बरें सुभाष भाऊ, आयज सकाळी एक इन्सिडन्स लक्षांत आयलो की जी चोडणा फेरयेक आसा चोडणा वटेनच्यान ती बुडली, कारण बरो व्हडलो पावस पडलो, हाय टायडूय आशिल्ले, तितून बुडली. सो एग्जॅक्ट कितें जाल्लें थंय? ना ही फेरी रातची आफ्टर 11 o'clock ती कितें करता, हॉल्ट आसता कळ्ळें, ताका नांगरून दवरतात आनी ती टाय करतात आनीक ते क्रू मेंबर ताजेर रावतात किंवा तांकां सायडीन एक रावपा खातीर रूम केल्लो आसा. सो आय डोंट नो एक्झॅक्टली वेर दे वर स्टेईंग, पूण ॲट मिडनायट जाले नंतर म्हाका दिसता की सादारण ते 4 सुमार ही बोट हळू 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 सकयल देंवपाक लागली. आनीक हॅवी पावस पडटालो, खंय रातभर हॅवी पावस पडला आनीक रफ मातशें हें आसतालें, रिवराचें उदक ते हातूंतल्यान थोडें थोडें भितर येतालें. सो प्रिजम्पशन इतकेंच की ती जी खंयची फेरीज आसता न्ही, त्या फेरीच्या पोंदच्यान थोडेशे टँक्स हें आसतात, म्हणजे ते हॉलो टँक्स असतात, तातूंत भितर फक्त एअर आसता. ते बॉयन्सी म्हणजे बोटीक उदकांतल्यान वयर दवरपा खातीर ते एअर टँक्स बांदले आसात. सो नाव सस्पिशन इज ह्या बोटीच्या बॉडींतल्यान हें जें उदक लिकेज वचपा आशिल्लें दॅट मायट हॅव गॉट इन टू दी टँक्स. जे फेरीज खूब ओल्ड आशिल्ले कारणान खंय तरी एखादे वेळ लिकेज आसपाक शकता आनी ते टँकान भितर गेले आनी ते टँक जड जातकच ती एक सायड आसा ती भितर गेल्ली आसा. सो दीस वॉज रिपोर्टेड टू दी म्हणजे डायरेक्टराक रिपोर्ट केले ते अरावंड 6 सुमार. ते डायरेक्टर आयज सद्याक ना. आय हॅव कॉल्ड हिम बॅक अगेन बिकॉज देर वॉज सम कॉन्फरन्स ऑर समथींग ॲट केरला. ही वॉज रिप्रेझेंटींग गोवा आमच्या डिपार्टमेंटाक. म्हणून ही इज इमिडिएटली, तो काल गेल्लो, इमिडिएटली आय कॉल्ड हिम दॅट विदाउट अटेंडिंग यू शूड कम बॅक अँड वी शूड साल्वेज दीस फेरी आसा पळय न्ही, ती कांय हें जायनासतना, मोडतोड नासतना आमकां ती भायर काडपाक जाय. सो नाव बिईंग अ हाय टायड, इमिडिएटली इन अनादर 1 hour's टायम, म्हणजे सादारण ते आमकां 2 पर्यंत ती लो टायड जातली. सो वी आर इक्विप्ड वीथ ऑल दी नेसेसरी, म्हणजे वॉटर पंप आसतलो किंवा बाकीचे सगळे ताका वयर काडपा खातीर जे साहित्य लागता टोईंग करपा खातीर, फायर ब्रिगेड जावं बाकीचे दुसरी वेसल्स लागतली काडपा खातीर, दॅट वी आर प्रिपेर्ड वीथ. सो वी आर जस्ट अवेटिंग फॉर वॉटर टू गो डावन ड्युरींग द लो टायड and immediately we will start our operations and म्हाका दिसता we will salvage that without any पूण हें एक सिरियस कन्सर्न दिसना, कारण ती बंद आशिल्ली म्हणून तरी येतलें, पूण जर समजा चालीर आशिल्ली जावं एक मोठो इन्सिडंट जावपाक शकतालो अशें. ऑफकोर्स ते आमी तो इन्सिडंट कित्याक लागून जालें, दीस इज वन ऑफ द रिजन दॅट वॉट आय सी इफ देर कॅनॉट बी एनी मेजर. पण जाता कितें, चालीर आसतना आमकां ते वी कॅन कम टू आतां जाता कितें, सकाळ फुडें जेन्ना फेरी स्टार्ट करता देन ते क्रू मेंबरांची जबाबदारी आसता की वेदर इफ देर आर एनी लिकेजीस इन दीज एअर टँक्स, ह्या एअर टँकान भितर उदक गेलां, फेरीचें हें कशें आसा, म्हणजे कितली वयर ती आसा, कितली आसपाक जाय, ही सगळी रिडिंग्स करपाक जाय. बट दीस थिंग हॅज हॅपन्ड वेन इट वॉज पार्क, म्हणजे तो एंकर्ड केला आसतना ती बोट आसा ती बुडपाक लागली, कोणी नोटीस केली ना. सो सहसा पॅसेंजर आसतना हें वचना. देर वॉज वन इन्सिडंट इट सिम्स इन म्हाका दिसता की सादारण 2002 ते 2003 मदीं अशी वाटेर ती जाल्ली आनी इमिडिएटली वी टूक दी कॉग्निजन्स, म्हणजे द डिपार्टमेंट हॅड म्हणजे रेस्क्यूड इट, म्हणजे विदाउट एनी तुका हाजें प्रॉब्लम नासतना ती काडलेली. पण आमचे वी आर इक्विप्ड वीथ ऑल दीज, म्हणजे तातूंत कितें जाय जाल्यार इमिडिएटली इट वूड हॅव नोटीस. बट ऑफकोर्स वी कॅनॉट टेक द लायफ्स ऑफ द पीपल ग्रांटेड आनी अशें तें जातलें म्हणून. हें हाजेर पळोवन आमी परत एक फावटी सगळ्या फेरीचें आमी ऑडीट काडटले, काय न्ही, स्ट्रक्चरल ऑडीट किंवा ताची बॉयन्सी कितली आसा आनीक ताचे पत्र्याची म्हणजे फिटनेस बेसिकली फिटनेस ऑडिट will be conducted for all the ferries and we are trying to replace all these ferries immediately. म्हणजे we will think एक फावटी रोरो फेरीज घातले जर जाय जाल्यार ह्यो 6 फेरीज हांगा चलतात, 5-6 त्यो परत एक फावटी आमकां एक्स्ट्रा मेळटल्यो. खंयच्यो जर
फेरीज सामक्योच कंडेम करपाचे जाल्ले आसा जर जाय जाल्यार त्यो आमी कंडेम करतले आनी रिप्लेस करतले. ओके. सो एक 2-3 रो फेरीज आनीक रूट जाले जर जाय जाल्यार वी वील गेट बऱ्यो फेरीज हें आसा पळय न्ही, नव्यो फेरीज आहा त्यो आमी ऑपरेशनान भितर दवरतले, बाकीचे आसा ते कंडेम करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.